म्हाका सदांच आमच्या लोकांचें जिवीत पळयलें म्हणटच एके वतीन देवाक हांव दिनवासीत रावतां, कित्याक भक्तीपणी तुमी तुमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आनी बावतिजमाच्या थिरावणेंत तुमचें जिवीत तुमी जियेतात. पूण आमी जाणो अशें जियेतना कितलो सैतान वावुरता पळय तो, ताका नाका आमी जेजूच्या कोटान नवी रोचना जालेली. ताका जाय आमचे मदें भासकोळपण ओदीक वाडयलेलें आनी तो आमकां फुसलायता आनी फसयता. आमी बुलता कित्याक लागून आमकां अशें दिसता की थिंचूर आमकां भरपूर मजा मेळटली. मजा म्हणलें की ना मागीर तें आपल्यापणाचेर थिरायलें जाता. कितली म्हणून मजा आमकां मेळटली सांगात तुमी. तुमी सगळ्यांनी मजा केलेली आसा हिचेय बाबतींत म्हणा. कितली म्हणून मेवता, केन्नाच आमी दादोशी ना. इतलें मेवलें तर आनी इतलें जाय म्हणटा, पूण तितलें मेवलें जाल्यार आमी दादोसकायेन जिवची नात. ओदीक मागीर आमकां नाका पुरो जाता. अशें आमी अणभवलेलें आहा सगळ्यांनी. तर आमी कशे भशेन जिवंक जाय आमचें जिवीत. पळयात, पयल्या वाचपान आमकां देवान सांगलां की तो आमचो परमोस करता. सुकणीं, जानवरां, निश्तीं कोण तांचो परमोस करता? आमी म्हणटल्यान देवूच वय. आनी आमचोय देव करता. पूण आमकां ताणें ही पद्दत दिलेली आसा वावरूंच्याक. बेश्टीच बोटां कशीं तशीं रावची न्हय, पूण आमी वावरून एकामेका बरोबर उलोवन करून सर्कीचे रास कशे भशेन आमच्यान ताका सहकार करून बांदूंक जातात तें ही ताची येवजण आसा. ताका एकवटून हें करूंक जाय. आमी आमचे सर्कीचे रास बांदूंक सोदता तें तशें घडचें ना. ताका लागून पळयात, आमकां दुसऱ्या वाचपान पावलो कितें म्हूण सांगता, हिंचेय स्थितीन हांव शांत आसा. कित्याक देवाची गोठाय म्हजे सोबे आसा. कसलेय स्थितीन कितेंय जावं, उणें जावं, सुबेज जावं, कितेंय जावं तें हांव ताचे बरोबर आसलो की ना म्हाका सगळें पुरो जाता. म्हाका आनी दुसऱ्यांची वस्तूची कित्याची आस आसना. पूण हांव दादोसकायेन म्हजें जिवीत सादता म्हणून ताणें आमकां सांगलां. आनी हाका लागून आमी कशे भशेन जियेतले आमचें जिवीत, जें आमी कोत्ता तितल्या वस्तूंनी आमी बापाक आर्गां दीत जियेतले. आनी हे भशेन हांव जाणो तुमी कोत्तात म्हणून. पूण ओदीक तें करच्याक आमी कितें करूंक जाय पळय. आतां आमकां जेजून सांगलां आमची तयारी आसूंक जाय. तो आमकां आपयता आपल्या बरोबर आमचें जिवीत सादच्याक. पूण आमी हे तें कारण दिता ताका एकवटून रावनात. ताका एकवटून रावलें की आमकां सगळें तो फावो करता. जेवण ताणें तयार केल्लें, व्हडलें मेज आमकां तयार केल्लें आसा अशें म्हणून तो सांगता आमकां. फकत आमी ताका आमचो होकार दिवंक जाय. ताचे बरोबर आमी रावंक जाय. तितलेंच. इतलें करच्याक सोंपें न्हय वय, पूण आमकां थोडें कितें तरी वेगळेंच केलेलें जाय. तेन्नाच की आमकां मजा मेळटा. तितूस म्हाका कोणेन एक हें धाडलेलें, स्वर्गार गेलो एकलो मनीस आनी ताणें पळयलें. पेद्रून ताका सांगलें तुका हांगसर रावंक जाय की फेर्नान वचूंक जाय. तो म्हणूंक लागलो बरें ट्राय करता हांव. म्हणून ताका म्हणूंक लागलो बरें इफ स्वर्गार पळय की हें आहा पळय तें. स्वर्गार पयलें ताणें सगळें बरें आहा, पूण तातूंत मजा ना. सगळें सारकें आहा. म्हणून तो इफेनान गेलो. आवय थंयसरूय आनीक सुबेज वस्तू आहात, मजा मारपाक सगळें आहा. मागीर तो आयलो. पेद्रुशेन म्हणूंक लागलो बरें हांवें अशें येवजिलां की हांव नरकांत वेतलो म्हणून. तो म्हणूंक लागलो बरें तुजी ती येवजण. तो थंयसर गेल्या उपरांत आवय सगळें इफेन. मागीर थंयचो सैतान आसलेलो ताणें ताका विचारलें काल तुवें सगळें दाखयल्लें म्हाका बरें. वय म्हणूंक लागलो काल तुका तें ओडून घेवपाक आमचे सगळे. आतां तूं हातून राव. म्हणजे तो आमकां सदांच फसयता, फुसलायता आनी फसयता. आमकां दाखयता की सगळें बरें आहा म्हणून, पूण मागीर ती खरी स्थिती उगडापे केली की ना तें सगळें नरकूच आसा.
हे भाशेन म्हज्या भयणीनो आनी भावनो सगळी आमची चिंतना आमची भावना आमची चाल जेजू सोबे आमी दवरूंक जाय कित्याक तो आमचे पासत मेलोलो आसा हें फोटकिरेपण पळय आसा तें काडून उडोवच्याक आनी सोत पळय आसा तातूंत आमचें जिवीत सारच्याक ताणें ह्या संवसारांतूच आमकां स्वर्गार तशें संवसारांत जिवंक संदी दिलेली आसा हे स्थितीन पर्यंत आमच्यान संवसारांतूच स्वर्गांत कशें जिवंक जाता नॉर्क सगळ्याक आसा पूण तरी पूण ताचे सोबे आसत तर त्या नॉर्कांतल्यान पर्यंत आमी सारकें जियेतल्या स्वर्गार आसलेल्या भाशेन कशे भाशेन कित्याक लागून जेजूच्या एकवटान रावली म्हणटूच आमकां सगळें मेळटा आनी तेंच आमचें जिवीत सारच्याक सदांच विसरोन आसतना रातची आनी सकाळची जेजू भाशेन आमी जावंक जाय तो रातचो कितें करतालो सगळें दिसाचें आसा तितलें आपल्या बापायच्या ताब्यांत करतालो आनी मागीर न्हिदोंक वेतालो आनी रातभर न्हिदल्या उपरांत सकाळीं उठून पोत्तून मागण्यांत आसतालो आनी तो कितें म्हणटा मागीर तुमी तर म्हाका पळयला जाल्यार तुमी बापाकूच पळयला असलो लागशिल्लो संबंद तो जियेतालो म्हजीं उतरां म्हजी कन्यो म्हजे न्ही पूण बापाच्यो म्हणटालो तो असल्या संबंदान तो जियेतालो आनी तो आजुनूय जियेता तो आमचे सोबे आसा न्हय तर आमी ताका संदी दिवया रातची ताचे बरोबर 5 मिनटूच सगळें आमच्या दिसाचें कितें घडलेलें आसा बरें वायट कितेंय जावं तें सगळें ताचे सोबें दवरया सुस्कार भायर सोडलो की ना जेजू जेजू म्हणून सगळें भायर काडया रोखडेंच तातूंतली आमकां सुटका मेळटली दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण आमचें सोबें भरोन येतलें आनी हे परी 5 मिनटांनी आमी एक आणी साफ करता उदकान आनी साबवान तेच परी जेजूच्या नांवांत आमी साफ जातल्या न्हिदोंक गेलीं की ना तो आमच्या भितरल्या भितर वावुरतलो आमची ती रोचना जी पातकान घडून हाडलेली आसा ती सुटावी करून तो आमकां सारको दुरुस्त करतलो सकाळीं उठटा म्हणटच 3, 4, 5, 6, 7, 8 वरां जावं ताचे बरोबर चाललेली आसा आमी न्हिदलेली आसा पूण तो आमचे सोबे वावुरता सकाळीं उठली ताका एकवटान उठया कित्याक आमी क्रिस्ता सोबे आसलेली नवी रोचना पोरणे तें गेलें आतां सगळें नवें जेजूच्या एकवटान आमी तें घडोवन घेवया जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरां पोरमणे सायबीण म्हणलें ते भाशेन सकाळीं उठली की आमी तेच भाशेन कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणीचेर 59 वेळा आमी ते भाशेन जेजू सोबे रावन सारकी 1 मिनट कहो जाता तो पूण 5 मिनट लागतले जेजूच्या एकवटान रावली की दिसभर मागीर आमी सोंपेपणी ह्या संवसारांत जियेतना शांतीन आनी बरेपणान जियेतल्या दुसऱ्यांक मागीर आमी उर्बा हाडटल्या दुसऱ्यांच्या पातकान आमी पडचे ना ती सगळीं जाणां पातकान आसा कितें आमकां म्हणटात तें आमी जेजू सोबें दवरलें तें आमकां लागचें ना लागता खरें पूण तें लागलेलें आसा तेंय आमी जेजू सोबें दवरलें की भितरल्यान आमी गोठायेन ताचें बदतल्या आनी खरेपणी त्याच वेळार आमी वाडत वेतल्या नवी रोचना जायत वेतल्या आनी जेजू सारकीं जावन आमी दुसऱ्यांक ताचो प्रतिसाद रिस्पॉन्स दितल्या आनी हे भाशेन आमकां खुशालकाय शांती मेळटली आनी हाका लागून आमी हांगसर पावलूच सांगलां देवाक आमच्या सुर्गेच्या बापाक आतां आनी सदां काळ सदां शांती गोठाय सगळें मेळूं आनी ताका आमी आर्गां दीत रावूं हे भाशेन आमचें जिवीत सारया भयणीन भावान सगळीं आमच्या हात अशें वणटीन दवरया दोळे बंद करया पाट स्ट्रेट दवरया दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता पांयांची बोटां आसा थिंचो तान तकले मेरेन आनी सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया सगळें आमचे भितर हात दितलें बरें आनी वायट जेजू 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 हे भाशेन सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून तो भायर काडया आनी भितर आसा तितलें भायर काडून ताचें दवरलें म्हणटून तो मेलोलो आसा ह्याच पासत आमकां सुटका दिवच्याक आमचें मरण ताणें काडलेलें आसा आमी तर पातकान जियेत जाल्यार आमी एके वतीन मोत्ता जिविना पूण जेजू सोबें जियेली म्हणटच खरीपणी आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळटा जेजू आर्गान दिनवास तुका कित्याक तुवें आमकां सगल्यांक आतां तुजे शिकवणीन दवरल्याय तुजे उतरांत तूं आमकां बाळगून दवरताय आमचें जिवीत तुजें थिराय आनी तुजेच एकवटान जिवंक आमकां मदत कर